काणकोण तालुक्यातल्या लोलये पोळे ह्या पंचायत वाठारात बिबट्यांचो आकांतच चालूच आसा। रातच्या वेळार दिसपी ही रानवटी जनावरां आता दिसा उजवाडा लोकवस्तीत भोंवतना दिश्टी पडटात। देखून लोक थर्र भियेल्यात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गेल्या 2 ते 3 महिन्यां साकून काणकोण तालुक्यातल्या लोलये पोळे ह्या पंचायत वाठारांतल्या वेगवेगळ्या वाड्यांनी जो वाघांनी धुमाकूळ घातिल्लो तो अजून धुमाकूळ चालूच आसा। एरवी हे वाघ रातचे येताले आणि गांवांत आशिल्ल्या सुण्या माजरां त्याच बरोबर गोरवांचेर अटॅक करताले। पूण आता ह्याच वाघांनी आपलो आता दिसानूच मोर्चो वळयला। दिसान जेन्ना सांजे वयले किंवा सकाळच्या वेळेर जेन्ना कोणी वाड्यावयले ह्या रस्त्यांनी भोंवतात त्या वेळाचेर ते वाघूय आता रस्त्यांनी भोंवपाक लागिल्ले दिश्टी पडटात। आणि त्याच बरोबर जेन्ना ते गाडयान वयतात किंवा लोक चलत वयतात, सायकलीन वयतात किंवा मोटरसायकलीन वयतात त्या वेळाचेर सुद्धा ते वाघ भिनात। उलट बोवाळ मारली तरी पूण ते सायडीन वचून परत थंयसरल्यान लोकांक पळयतात। हाका लागून सद्याक अशी इतली परिस्थिती भिरांकूळ जाल्ली आसा की येणाऱ्या काळात हे वाघ आता केन्ना मनशाचेर अटॅक करतले हाजो काय आता पत्तोच लागलो ना। पयलीं ह्या पंचायतीन फॉरेस्टाक खंय एक पत्र बरयल्लें की जो वाघाचो धुमाकूळ चल्ला हाजेर तुमी कितें तरी उपाय योजना करची। त्याच बरोबर ना तर पिंजरे लावन ह्या वाघांक धरपाचोय प्रयत्न करचो। पूण अजूनही एकूय वाघ ह्या भागात धरलोच ना। पूण सद्याक तरी वाघाचो दिसानूय धुमाकूळ आता चालू आशिल्ल्यान ह्या भागांतल्या लोकां मदीं आता एक भिरांकूळ सामकी स्थिती तयार जाल्या। मनीस आणि जनावरां हांचे मदलो संघर्ष परत एक फावट पळोवपाक मेळटा। रानाक काबार केल्ल्यान जनावरां लोकवस्तेत येतात ही आता नवी दाद उरली ना। देखीक आता काणकोणां दिसपट्टो लोकवस्तेत बिबटो आयला। थळाव्या मदीं अर्थातच भंय पातळ्ळा। पळयात प्रतिक्रिया। मेन रिजन म्हणल्यार आता आमगे सगळे फॉरेस्ट आहाय, रानमेण आहाय चोय न्हू ती सगळीं दुसऱ्यान गेलो आहाय, भायर लोकांन गेलो आहाय आनीक चडशी ती क्लीन केलो आहाय। म्हळ्यार आपणा जाग म्हणटकीर लोक कितें कोत्ताय क्लीन कोत्ताय, झाड बिण कांय दवरनाय, जमीन निवळ कोत्ताय आनी निवळ केले म्हणटकीर मागीर तेमकां कितें तेमकां रावपाक प्लेस ना आनी ते रावतो खूंय ते गांवां येताय, रानांतल्यान गांवां येताय आनी तेमकां रानां कांय मेळना आनी सोमत्या गांवांत अटॅक कोतात। फालचो कांय कोणा अटॅक केलो काय रिस्की न्हू। आतां आमी तेशी जायत लोक वयता, बायक घेवन वयता, बायल भुरगीं लायक लेट रातीन वयता। पूण हो लेट रातीन पासून न्हू 6:30 जावचें आहलें आनी ह्या टायमार तर कोण बायक घेवन गेलो आनी तेम कोणें अटॅक केला कोण जबाबदार? ते सेकंड डे परतोणे तेका वाजोवपाक वयतालो पेड्यां। वयता आसतना फाटल्या रस्त्यान गेलो, आमगे तो लोलये शेळिसान फाटल्यान रस्तो आहा चोय एरिका घर फाटल्यान थंयसान गेलो गाडी घेवन लागीं पडटा म्हण। सो वयता आसतना 6:30 जावचें आहलें आनी एरिका घर वयर पावलो तेन्ना एक वाघ धांवत तो चोयलो आनीक वाघ धांवत तो चोयन हांवें गाडी थांबयली। गाडी थांबयल्यान त्या वाघान काण जिलां उडी मारली आनी उडी मार म्हणटरी मागीर रावलो आनी मोबायल काडलो आनी व्हिडिओ काडूं लागलो। चोयल्यार वाघ सारको तेकोन आहा, गाडी तेकोन आहा। मागीर बरोगत रावलो, शूट केलो म्हणटरी मातसो वयर गेलो आनी सुशेगाद तो झाडांक घोटेलो आनी म्हाका चोवपाक लागलो थिंगसान झाडांतल्यान चोयलो आनीक हांवें तेका शूटिंग काडलो। आनीक हांव रोखडो अशें करून फॅसिनेट जाता, जाय एक्सायटेड जाता अशें वाघ बीन दिसली पळय म्हणटरीच आनी सो हांवें व्हिडिओ काडलो आनीक मागीर हूर थूर केलो म्हणटरी मागीर वाघ धांवलो आनी अशें जाल्यार सारको बिंदास मनशां कोणा भिना सुसेगाद बसून आहलो। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।